पयलीं म्हणल्यार खूब मना पासून खूब खुशी जाता की पयलो शोरूम जो वास्कोच्यान भायर आमचो ओपन जाता. खूब व्हडलो दीस आमकां लागून हो. जे इतले व्हडल्या दिसान जे आमी हांगा पावपाक जे आमचे खुबशे सपोर्टर्स जे आसा म्हणल्यार आमी सदांच केन्ना कितें आसल्यार आमचे कमला सर, गिरीश सर केन्नाय कितें आसल्यार सगळ्यात पयलीं ते मुखार सरता. ही सगळ्या लोकांचो जो सपोर्ट आसा तेजे शिवाय हें पॉसिबल आशिल्लें. सो ताका लागून आतां फोंड्याच्या लोकांक लागून तशें की वास्कोच्या लोकांक आमी इतलो सपोर्ट केल्लो आसा, सेम विश्वास तुमी फोंड्याचे लोक बी आमचेर दवरा. आमी तुमकां केन्नाच डिसअपॉयंट करपाचे ना. कम एन एक्सपिरियन्स एम एस लोटलीकर ज्वेलर्स वन्स यू वील बी ऑलवेज सॅटिस्फायड. केन्ना तुमकां कंप्लेन्स मेळपा ना. रिगार्डींग द गोल्ड इज ऑलवेज हॉलमार्क. सगळे विथ HUID केल्ले आसा. तुमकां कसलीच घेवपाची गरज ना. हांगा कितें तुमकां घेवपाक जाय जाल्यार. थँक्यू. हय डेफिनेटली आमी फोंड्या खातीर खुबशे ऑफर दवरिल्ले आसा. डायमंडचे ज्वेलरी आसा तेजेर 50% ऑफ आसा मेकिंगच्या दिसाचेर. गोल्ड ज्वेलरीचेर 20% ऑफ आसा. सो अशें आनी डिफरंट सेक्शनाचेर 5% कावंटर आसा जेर फक्त 5% मेकिंग चार्ज आसा आनी कांयच ना, फक्त फ्लॅट 5%. तितले म्हणजे इतले सवाय सद्याक ज्वेलरी तुमकां खंयच गोंयांत मेळपाची ना, इतली गॅरंटी हांव दिवपाक शकता. सो खुबशे लाभ हे जे ऑफर्स आसा जे लाभ तुमी घेतल्यार तुमकां खूब बरें पडटलें. 4 शॉपां उक्ती जाली वास्को शहरात आणि जेन्ना बांदोडकर फॅमिली दिसलें की आमी आतां आमची उदरगत करपाक जाय आनी स्वता अशें गोंयांत वेगळ्या सगळ्या शहरांनी आपापले ब्रांचीस ओपन करपाक जाय. तेंच्यांनी निवड केली फोंड्या ह्या शहराची. आणि फोंड्या ह्या शहराक आमचो वारसा खूब आसा, कारण चडशे ट्रेडिशनल जे आसा गोंयचे जे पारंपारीक आमचे कार्यावळ ते फोंड्या शहरांत चड जातात. आणि तेंच्यांनी हांगासर वास्को भायर म्हणजेच फोंड्या हांगासर तेंच्यांनी ब्रांच आयज हांगासर ओपन केल्ली आसा. आमच्या सगळ्यांचो जिवाळ्याचो विशय म्हणजेच भांगर. घरकान जेन्ना म्हणटा आपल्याक कितें तरी जाय जाल्यार पयलीं वयता भांगराक हात घालता. आणि उत्कृश्ट अशे दागिने आणि नवे डिझायन तशें शुद्ध दागिने दिवपी म्हणजेच एक नांवांतलें नांव ते म्हणजेच MS लोटलीकर ज्वेलर्स. हे हांगसर म्हजो 5वें शॉप जे आसा हेजें उद्घाटन आतां जाल्लें आसा. आनी हांगसर लोकांनी येवन विश्वासान जे भांगर घेवपाचे गोल्ड घेवपाचे ते विश्वासान घेवंक शकता, कारण तेंचे हॉलमार्क जे आसा ते आनी कंपनी म्हणजे गव्हर्मेंटाची शिको आसता तांकां तेणे गॅरंटीड भांगर हांगसर मेळटा. एक विश्वासू MS लोटलीकर 4 शॉपां आसा वास्को, म्हणजे जवळ जवळ 60 वर्सां ह्या धंद्याक आसा ते. आनी आयज फोंड्याक एक 5वें शॉप गरज आसा तेजे. आनी तेजे हांव तांकां अभिनंदन करता तेंचे की अशी तरेन तेची भरभराट जावची आनी आयुश्य सुद्दां आशिर्वाद तांकां आसचो. जेन्ना आमी भांगर घेवपाक वयता तेन्ना पयलो आसता तो विश्वास, कारण आमी अशें पळयता की खूब कडेन आमकां भांगर इतलें नकली मेळटा किंवा सब स्टँडर्ड आसता. पूण MS लोटलीकर हेंचे जे भांगर आसा ते खरेंच गॅरंटीड आसता भांगर. आनी त्याच दिसा एकदां गिरायक येयले हांगासर तो सहसा गिरायक ते दुसरे कडेन वचना, कारण आसा भितर शुद्ध दागिने मेळटात पूण विश्वासूय मेळटा. म्हजें नांव कृपेश फ्रॉम MS लोटलीकर ज्वेलर्स. आमच्या शॉपाक जवळ जवळ 60 इयर्स जालीं आमी ह्या ज्वेलरी बिजनेसान आसात. सो हितून आमी आतां बरेपैकी खूब कितें नवें शिकल्लें आसा, इनोवेशन्स केल्ले आसा. सो सगळे जे इनोवेशन्स आमी नवे वस्ती हाडले आसा सगळे फोंडेकारा खातीर आमी हांगा मांडून दवरले आसा. सो हांव मागता फोंडेकारांक एक फावट आमचे कडेन विजीट दिवची आनी तेंचो आस्वाद घेवचो. लोटलेकर हो 1965 पासून वास्कोन ज्वेलरी शॉप हा. एक शॉपासून तेणे 2 शोरूम केले. टोटल आतां तेंचे 3 शोरूम ऑलरेडी आसा. आनी जशें आमच्या सरपंच बाब कमलान सांगलें, लोटलेकर फॅमिली हो एक ब्रँड जाल्लो वास्कोन. आनी तेंची भांगर विकपाची म्हणून अशी ना, सर्विसूय तेंची बरी आसा आनी तेंचो स्टाफूय एक हसमूख आसता. आतां जशें वास्कोन तेंच्यांनी उदरगत केल्या आनी म्हाका दिसता बा फोंड्याय ते हांगा वयर सरतले आनी तेंचें काम बरें आसा. सगळी तेंची फॅमिली इनवॉल्ड आसा भितर. अशें तेचो भावूय आसा, तेंच्यो लोटलेकराच्यो सुनी आसा. म्हणजे सगळे मेळोन एक फॅमिली मेंबर मेळोन आनी सगळे तेंचो स्टाफ जो वास्कोचो तेंनी आयज हांगा हाडला. तशेंच आमच्या भुरग्यांक फोंड्याच्याय भुरग्यांक तेंणी आयज हांगा काम मेळ्ळां तेंच्या खातीर, लोटलेकराच्या खातीर. म्हणून एक बरी गजाल आसा. अशेंच तेंची उदरगत जावं वास्को आनी फोंड्या न्हू, प्रत्येक गांवांनी आनी दुसऱ्या शहरांनी गोंयच्या ते खंय पावों आनी तेंचें बरें जावं आमी इतलेंच मागता.
आनी बिझनसाक तेंचो लाभ जावं इतलोच सांगता. पयलीं सुवातेर हांव फूल लोटलीकर फॅमिलीक कॉंग्रेच्युलेट करता की आज हेंच्यांनी इतलो व्हडलो शोरूम फोंड्या हाडलेले आसा. सगळ्यांक खबर आहा की वास्को MS लोटलीकर ज्वेलर्स एक व्हडलो ब्रँड आसा, एक ट्रस्टेड ब्रँड आसा. सो आज तेंचो फोंड्यान फर्स्ट शोरूम, नॉर्मली तेंचे 2-3 शोरूम वास्कोत आसा. सो आशा करता की फूल फोंडेकार ह्या शोरूमाचे लाभ घेतले, कारण आमकां खबर आहा ही इज नॉट ओन्ली माय फ्रेंड. MS लोटलीकर एक स्वताच एक व्हडलो ब्रँड जाल्लो आसा आज इन ज्वेलरी सॅक्टर. सो आज फर्स्ट शोरूम तेंचो हांगा येता आनी आशा करता की स्लोली फूल ऑल ओवर गोवा तेंचे खुबशे शोरूम आसतले आनी देव तांकां एक बरें प्रोग्रेस करपाक एक बरें दिवपाचें, एनर्जी दिवपाची. आनी आशा करता की फूल फोंडेकार हेजो लाभ घेवपाचो.